Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. आमचे म्हणजे आज आसात आमचे सर प्रेमेंद्र शेख, आमचे अध्यक्ष आसात गांवकर, त्याचो आमचो PI आसा सूरज गांवस आनी हांव डेप्युटी कलेक्टर दीपक P वांयगणकर बिचोली. सगळ्यांक खबर आहा फाल्यां आमचो श्रीदेवी लयराईचो जत्रोत्सव आनी शक्य जाल्यार ल्हान भुरग्यांक एवॉयड करचें आनी 65 वर्सां वयर जे व्यक्ती आहा तांकां जर थोडे फार एवॉयड केले जाल्यार बरें जातलें, कारण थोडीशी गर्दी आसल्या कारणान तांकां तेंच्या जिवाक सुद्दां थोडोसो एक धोको आसा. की जो जत्रोत्सव आहा तितून सगळ्यांनी भाग घेवन देवीचें दर्शन घेवचें आनी देवीचो आशिर्वाद घेवचो. थँक्यू. सगळ्यांक नमस्कार. देवी लयराईच्या जात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीचेर फाल्यां ही जात्रा जावपाची आहा आनी त्या अनुशंगान आमी PI, डेप्युटी कलेक्टर, अध्यक्ष आनी ग्रामस्थांक घेवन आयची जी वेवस्था आहा ती कशी चल्लेली आहा ही पळोवपाक लागून आयज आमी एक विजीट दिली आनी ह्या वेवस्थेन सगळे तरेन जसो वेवस्था केल्ली आहा ती वेवस्था एकदम बरोबर आसा अशें आमकां आयज जाणून येल्लें आसा. तरी पण लोकांनी एक संयम बाळगून जे भावीक आसा तांकां एक विनंती करता की जी आमकां सेवा आमचे मदतगार डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट म्हणा सगळे जाण आसतले सेवेक, पण लोकांनी एक संयम बाळगून जे देवदर्शना खातीर येतले तेंच्यांनी आपूण वेवस्थीत रित्या गर्दी करिनासतना ह्या सेवेचो उपभोग घेवपाचो आनी देवीचें दर्शन घेवचें. तशेंच 2 वर्सांची जात्रा जावंक ना त्या 2 वर्सांच्या कालावधीन सगळे भावीक भक्त जे आतुरतेन देवीची वाट पळयताले ते भावीक भक्तांचो अमाप असो लोट ह्या वर्सा अपेक्षीत आसा. म्हणून लोकांकूय विनंती करता की जी गर्दी आसतली ती गर्देंत आपले जे संरक्षण स्वताचें म्हणा की चोरी जावपाची शक्यता आसता अशा गोश्टींनी विचार करून लोकांनी आपले सगळें संतुलन बाळगून येवचें आनी देवीचें दर्शन घेवचें. सगळ्यांक एकदां ह्या देवीच्या जात्रोत्सवाच्यो शुभेच्छा दिता आनी सगळ्या भावीक भक्तांक बरे भशेन हे देवाचें दर्शन मेळचें अशी अपेक्षा धरता. धन्यवाद. पोलीस बंदोबस्त आमी जवळ जवळ 500 पोलीस तशेंच ट्राफीक एक 150 पोलीस अशें मेळोन 600-650 पोलीस हांगासर यंत्रणा पोलीस ऑफिशियल्स वेगवेगळे ज्यो इमर्जन्सी सर्विसीस, एम्ब्युलन्स सर्विसीस सगळे प्रोवायड केल्ले आसा. वॉलंटियर्स आसतले आनी ह्या अनुशंगान सगळे लोक आपले कामान तत्पर आसतले. जनतेन सुद्दां तांकां मदत करची अशी आव्हान एक जनतेक करता, हांव भावीक भक्तांक करता. तशेंच सकाळी फुडें जो हो नवीन रोड जाल्लो आसा ह्या रोडाचें सुद्दां लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या हाती सकाळी जातलें. तेन्ना ह्या रोडाचें काम जाल्ल्या बद्दल तें समाधान लोकांक जाल्लें आहा तेच्या बद्दल आमकां तेंचें अभिनंदन करता.